मडगांव कदंबा बस स्टँडाच्या एंट्रन्साचेर पडिल्ल्या व्हडल्या फोणकुलाक लागून बसकारांक त्रास सोंसचे पडटा। ते खातीर रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्ती करपाची मागणी बस चलोवप्यांनी केल्या। रस्त्याच्या जाल्ल्या अवतिकायेक लागून गाडयांच्या पार्ट्सांचें लुकसाण जाता। इतलेंच न्हय तर डिझेलाचे दर लेगीत वाडल्यात। तशेंच प्रवाशी कमी जाल्यात देखून अर्थीक ताण सोंसचो पडटा, अशी खंत बस चलोवप्यांनी उक्तायल्या। बस स्टँडाची परिस्थिती बरी आशिल्ली पयलीं। आतां हे पावस पडिल्ल्याक हें सगळें आतां भायर सरपाक आनी भितर सरपाक दोनूय सायडीन गाडी सामकी रोल जाता गाडी आनी भितर व्हडले व्हडले फोणकुली पडल्यात। आनी इतलें आतां पयलीं आतां ऑथॉरिटीन मातशें करून तें बेगीतले बेगीन करून दिवपाक जाय, कित्याक गाडी पट्टी मोडली हें मोडटा कितें ना कितें जायत रावता गाडयेक आनी मातशें तांणी लक्ष घालपाक जाय। आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार आमी बस स्टँडार गाडी लायता, बस स्टँडार गाडी लायता थंय तें पार्किंग घेतलां कोणी तरी। आतां ते ट्युरिस्ट बसी हाडटा आनी सगळीं मुखार हाडून दवरतात आनी रुटाची गाडी आसा फाटल्यान लायत जाल्यार ते आमचे कडेन पार्किंग चार्ज करतात। ताका ताजेर एक लक्ष घालचें। ही लायन आसा ती टोटल लायन ताणें आतां रूट बसीन दवरपाची लागून दिल्ली, त्यो सगळे हाडून हांगा बसी दवरतात, म्हणजे ट्युरिस्ट बसी हाडून मुखार दवरतात आनी रुटाची गाडयां दवरपाक चान्स ना। ताच्या कारणान आमकां तें एक करून दिवचें। सेम परिस्थिती काणकोण बस स्टँडार जाल्या, गाडी भितर घेता तेन्ना भायर काडटा तेन्ना सेम प्रॉब्लम। आनी कुंकळ्ळें सेम जाला, कुंकळ्ळी तर सामकी पळोवपाचेंच ना, कुंकळ्ळी जावन थोडे तेंप जालना। हें कोणें तरी ऑथॉरिटीन मुखार येवन लक्ष घालचें, नाजाल्यार तें आमकां खूब प्रॉब्लम जातले मुखार। कदंबा तुमचे कडल्यान पयशे घेता न्ही बस स्टँडार? कदंबान टेंडर दिल्लो आसता टोलाक, कदंबान टोलाक मागीर हें टोलान पयशे दिता म्हणजे टोलान ते कदंबा सांगून तें करूं जाय। पूण आतां टोलवालोय म्हणटा आपणान कितले फावट सांगलें करना म्हणटा ते। आतां कितें म्हूण आमकां ताचे भितरली कांय खबर ना। आतां खूब तेंप जालो तें आतां हें आतां फोन करून आतां हालीं पडल्या म्हणटा पावसा मुळे पडल्या ते, पयलीं बरें आशिल्लें। पूण आतां मेन मागीर कुंकळे बस स्टँड आनी काणकोण बस स्टँड गाडी भितर घेता तेन्ना भायर काडटना दोनूय सायडी इतली कंजेस्टेड सामके त्रास जाता सामके। एक तें करून दिवचें आनी ट्युरिस्ट बसी हाडून मुखार लायता पळय तें एक बंद करचें, कित्याक तें सामकें आमकां सामको प्रॉब्लम जाता। कित्याक आमी हांगा टोल दिवन येता प्लस ते आमकां गाडी फाटल्यान लायत ते आमकां 200 रुपया चार्ज करता परत, तो पार्किंग आतां कोण घेतलो तो। टोलवाल्याचो आमकां कांय इशू ना, टोलवालो आसता आमचे कडेन कॉपरेट करता, टोलवाल्या आमकां कांय प्रॉब्लम ना। पार्किंग सेपरेट आसा, टोल घेता तो सेपरेट आसा। टोलवालो आपण घेता आनी टोलाक ते कितें फाटली गाडी हाडटा मुखार लायता, फाटली गाडी मुखार लायल्या कारणान ते आमकां गाडी लावूंक मेळना।